कित्याक तेगे एक गूण एक सांगूंक सोदता. कित्याक काल इनफॅक्ट तेणें म्हाका फोन केलो आपण कितल्या पाव काय म्हणप. It is not so easy for the chief minister to say like this. So I want to tell him that if you are humble and if you continue to be humble, you will reach the skies. ही गुण हांव सदां मागता, हांव देवाक आनी वस मागता की म्हाका सदां हंबल दर्श म्हणून. जर तर हांव हंबल जालो जाल्यार आनी वयर वतलो. त्यानं स्वतः प्रमोद सावंत उलयलो हांवच्या पळयात त्या रिजनल्डाक जेन्ना इशू घेता विधानसभेत तो खडाखट उलयता म्हणून आनी त्या इशूक सोडना म्हणून तेजी जी तोखणाय आहा त्या पार्टी भितर ताणें केली. म्हणजे तुमचो MLA पळयात कितलो आहा आनी अशी तोखणाय करपी हांवें केन्नाच म्हाज्या लायफान कोणाचो BJPचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो चीफ मिनिस्टर जे उलयता ते सारकें उलयता. आनी त्या गाय ही तोखणाय तेजी थंयची एसेंब्ली भितर. रिजनल्डाक म्हाजें इतलेंच आसा सांगपाचें, आवाज उठयत रावचो. कारण आतां एसेंब्ली भितर खाली 5च आहा, काँग्रेस 5च उरल्या. पण तेंच्यांनी कितें सांगलें आमी आयकपाना अशें कांय ना, आयकतले. आमकां सरकार सुदरपाक जाय, सरकार बरें रितीन पण आतां सुद्दां तेजें काम करपाचें पद्दत जी आसा ती मिनिस्टर जाले उपरांत सुद्दां मुद्दम तांकां मेन्शन म्हाका तरी दिसता तुमच्या फुड्यान. जेन्ना एसेंब्लीन तो कसो उलयता, कशे प्रश्न मांडटा हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण भाऊ जेन्ना सरकारा कडेन, मिनिस्टरा कडेन, डिपार्टमेंटा कडेन आपली मतदारसंघाचें कामां आनी खास करून शेतकऱ्यांची कामां जो फॉलोअप पळय करता ते हांवें गेले 2.5 म्हयन्या भितर पळयलां. हांव जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाताना आसा आनी तेजे फोन जेन्ना येतात तेन्ना कित्याक लागून तो फक्त शेतकरी आमचे आसात, शेतकरी भाव आसात, तेजे खातीर मशीन जाय, तेजे खातीर आनी कितें जाय, सबसिडी कितली दवरल्या, केन्ना वाडयतलो आनी कितें, म्हळ्यार फक्त कळकळ जी आसा ती शेतकऱ्यांची. तो पयलो टप्पो 50 वर्सां जेन्ना कंप्लीट करता तेन्ना मनीस फाटल्यान वळून पळयता 50 वर्सांत आपणें कितें मेळयलें आनी कितें गमायलें. वॉट डीड आय अर्न इन 50 years, वॉट डीड आय लूज. आनी म्हाका दिसता आज जर रेजिनाल्ड फाटल्यान वळून पळयलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की रेजिनाल्डाक एक कॉन्फिडन्स आसतलें की 50 वर्सांत आपणें जें कितें बरें काम केलां तें कितलेशें आपल्या मुखार पावपाक शकतलें. लोकांचो तेंको 50 वर्सांत आपणें मेळयला हो भरपूर प्रमाणांत आसा. प्रयत्न करता आनी बाब रेजिनाल्ड ही loves to take issues and brings them to logical end. For his third time तो आमदार म्हणून तुम्ही ताका निवडून दिलो. म्हाका पयल्या फावटी तो रुलिंगान आसलो पूण तेन्नाय तो इशू घेतालो. आयज ऑपोजिशनान आहा पूण स्पेशली चीफ मिनिस्टर तेज्या प्रोग्रामाक येयला. चीफ मिनिस्टरचो जर ऑपोजिशनान कोण आवडतो मनीस जाल्यार तो रेजिनाल्ड. आनी म्हाका दिसता फुडल्या फावटी तो रुलिंगान आसपाकूच जाय मंत्री म्हणून. डेप्युटी सीएमय जावंक शकता ते सांगूंक जायना. खंयच्या वाटेन आसत तो सांगूंक जायना पूण डेफिनेटली गॅरंटी दिता तुमकां आयज सगळे कुर्तोलकारांक की बाब रेजिनाल्ड फुडल्या फावटी मिनिस्टर जावन आसतलो फुडें डेप्युटी सीएमय जावंक शकता. खंयच्या वाटेन आसतलो तो बाबा. म्हणजे कंटिन्युअसली 2 वर्सां एखादो विषय लावन धरप आनी तो विधानसभेच्या फ्लोर ऑफ द हाऊस सोडून घेवप हे सहसा कोण घेवन बसना. सगळे सोडून दितात, बरेचशे काम सोडून दितात. ते काम जे आसा रेजिनाल्ड बाब करता. देर शूड बी गुड अपोजिशन, देन ओनली इट इज अ गुड गव्हर्नन्स. देर शूड बी. पळयता जितके बरे विरोधकांक आसतले तितके बरे गव्हर्मेंट चलतले आनी ते आसपाक जाय. आमी बरी डेमोक्रेसीन जर रूल करतले आसत जाल्यार अपोजिशन हे स्ट्रॉंग तितकेच आसचें पडटा. नो डावट अपोजिशनांतले फोडून 10 जाण आमच्या वांगडा आयले डेट इज आवर आमची जादू म्हणून येता. ती आमची जादू म्हणून येता. बट तितकेच बट तरी सुद्दां कारण एका गव्हर्मेंट रुलींग गव्हर्मेंट कदाचित माय लिडरशीप BJPचे गव्हर्मेंट आतां सेंट्रल लिडरशीप तांकां लायक जाली आनी आमकांय बी तांकां बरोबर घेवन दिसलें
सो दॅट सरकार चलतालें ताच्या पेक्षा बरें सरकार लोकांक दिवपाक जाय आसलें. चलतालें ताच्या पेक्षा बरें सरकार तें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण हे सरकार जें आसा तें सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें आसा. हे बाब रेजिनाल्ड सुद्दां मान्य करता. दॅट इज ट्रू एंड दॅट इज इम्पॉर्टंट. रेजिनाल्डान तो म्हाका बऱ्याच म्हणटाले की रेजिनाल्डान तो 50वा बर्थडे सेलिब्रेट करपाक तूं कसो कितें वता काय म्हणून. हांवें ऑफकोर्स ही इज माय फ्रेंड. बीइंग इन अपोजिशन ऑल्सो ही इज माय व्हेरी गुड फ्रेंड. ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस आणि आउटसाइड द असेंब्ली ऑल्सो ही इज इन अपोजिशन. ताणें केन्नाच खंयचोच इश्यू काडपाचो सोडूंक ना. हांव मुद्दामून परत सांगता, तेणी केन्नाच खंयचोच इश्यू जो जो काडपाक मेळटा सरकाराच्या विरोधात तो तेणी काडपाचो सोडूंक ना. आनी हांव ताका केन्नाच काडूं नाकाय म्हणचो ना. ताणें काडपाकूच जाय. इट इज ड्यूटी.